नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 5 राज्यांच्या वेंचणुकांचेर एक्झिट पोल जाहीर. उत्तर प्रदेशांत समाजवादी, मणिपूर उत्तराखंडांत काँग्रेसीक सत्ता, पंजाबांत काँग्रेस आनी शिरोमणी अकाली दल भाजपा युती लागीं लागीं. गोंयची सत्ता भाजपा मोगो कडेन. फाटल्या विधानसभा वेंचणुके परस 10% चड मतदान. वास्को, मुरगांव, फातोड्ड्या 15 ते 20% वाढ. राजकीय जाणकार म्हणटात घडये मतदान बदला खातीर वा नव मतदार तरणाट्यांनी दाखयलो प्रचंड उत्साह. विक्रमी मतदानाचेर प्रत्येक राजकीय फुडाऱ्याचे आपापले तर्क. कोण म्हणटा परिवर्तना खातीर, कोण म्हणटा मतदार वळेऱ्यो सुदारिल्ल्यान, कोण म्हणटा तरणाट्यांनी उमेद दाखयली वा बायल्यो भायर सरल्यो. पळयात रिपोर्ट. प्रियोळ मतदारसंघात 5 मतदान केंद्रांचेर शिवाच्या निशाणेचेर शाईचे ठशे लायिल्ल्यान मतदारांचो पडलो बोवाळ. कांय लोकांचो विरोध. अपक्ष उमेदवार गोविंद गावडेन घेतली हरकत. आनी खेळा मळार तिसऱ्या गोवा प्रिमियर लिगान पयली मॅच जिखली सर्वोदया रॉयल्सान. मारले धेंपोक सूरज डोंगरे आनी दर्शन मिश्राची म्हत्वाची कामगिरी. दुसरे मॅचीन NRB GSA स्टार्सान मारले GCA अकादमी स्टार्सांक. आता खबरो विस्तारान. 5 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकांनी मतदान पुराय जाल्ल्यान राष्ट्रीय न्यूज चॅनलांचे एक्झिट पोल आयल्यात. 5तल्या 3 एक्झिट पोला प्रमाण उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्षाक देंवोवन समाजवादी पक्ष सत्तेर येता. उत्तराखंड आनी मणिपुरान काँग्रेस सत्तेर येवपाचो अदमास ह्या सर्वेनी उक्तायला. जाल्यार पंजाबान शिरोमणी अकाली दल भाजपा युती आनी काँग्रेस सामके लागीं लागीं आसतले. गोंयांत ह्या चडशा एक्झिट पोलांनी भाजपा मोगो युती सत्तेर येतली म्हणपाचो अदमास उक्तायला. पळयात एक्झिट पोल कितें म्हणटात ते. 5 राज्यांत मतां मेजपाचें काम मंगळारा जातलें. ह्या वेंचणुकेंत कितें घडटलें हें जाणा जावन घेवपाची इच्छा सगळ्यांकूच आसा. राष्ट्रीय न्यूज चॅनलांनी घेतिल्ल्या एक्झिट पोलांत गोंय आनी उत्तर प्रदेशांत सत्ता बदल जातलो अशें म्हणा. पंजाबांत अकाली दल भाजप युती आनी काँग्रेसीन सामकी लागची फायट दिसता. मणिपुरांत परत काँग्रेस सत्तेर येतली जाल्यार उत्तराखंडांत कोणाकूच स्पश्ट बहुमत मेळचें ना अशें म्हणा. एक्झिट पोलांची निरीक्षणां आसात ती अशी. उत्तर प्रदेश विधानसभेचे आमदार 403, बहुजन समाज पक्षाक 83, समाजवादी पक्ष 183, भाजप 73 जाल्यार राष्ट्रीय लोक दलाक 64. पंजाबांत विधानसभेचे आमदार 117, शिरोमणी अकाली दल आनी भाजप 60, काँग्रेसीक 52 जाल्यार हेरांक 5. गोंय राज्याक विधानसभेचे आमदार 40, काँग्रेस राष्ट्रवादी 17, भाजप मोगो युतीक 20 जाल्यार हेरांक 3. मणिपूर राज्यांत विधानसभेचे आमदार 60, काँग्रेसीक 25, राष्ट्रवादी 10, तृणमूल काँग्रेस 9 जाल्यार हेरांक 16. उत्तराखंडांत विधानसभेचे आमदार 70, भाजप 30, काँग्रेसीक 28 जाल्यार हेरांक 12. 5 राज्यांतली मतदान यंत्रां सध्या सील करून दवरल्यात. कोण जिखता कोण हारता हें मंगळाराच कळटलें. 5तल्या 4 राज्यांनी सत्ता बदल जाव येता अशें एक्झिट पोल म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. गोंयकारांनी शेनवारा मतदानाचो विक्रम केलो. वट्ट 82% मतदान जालें. 2007च्या विधानसभा वेंचणुके परस 10% चड. वास्को, मुरगांव आनी फातोड्ड्या फाटले खेपे परस हे फावट मतदान खूपच वाडलां. घडये बदला खातीर जाल्लें मतदान आनी नव्यान आनी तरणाट्या मतदारांनी दाखयल्लो प्रचंड उत्साह हाका लागून इतलें मतदान जालां आसूंये अशें राजकीय जाणकार म्हणटात. पळयात प्रत्येक मतदारसंघात मतदान कशें वाडलां तें. Mandre constituency has seen a rise of 6.35%, Pedne 5.17%, TV a rise of 14.6%, Mapsa 12.94%, Sholi 11.36%, Kalangut 9.97%, Saligao 23.9%, Aldona 10.97%, Panji 6.42%,
Talegaon 12.75%, Santa Cruz 13.03%, Santander 11.15%, Kumarzubai 8.79%, Bicholi 6.87%, Mahe 1.58%. Sakri, which was Pali constituency earlier, has recorded 9.58%, Pariyar 10.35%, Valapoi 6.96%, Ponda 13.8%, Priol 10.47%, Madkai 10.44%, Shiroda 10.48%, Murgaon has seen a rise up to 17.71%, Vasco 18.25%, Kortali 14.99%, Nuwe, which was Lotli earlier, has seen a rise of 12.22%, Banavali 7.89%, Fatorda 17.93%, Madgaon 12.97%, Kurtori 9.46%, Naveli 12.34%, Veri 8.92%, Kunkare 13.33%, Sawadde 10.71%, Sange 12.54%, Kursare 12.66%, Kepe 9.36%, and Kankon 6.85%. Daboli and Porvori are the two new constituencies which has recorded 76.97% of voting in 2012 and in Porvori 79.61%. Bureau Report, Prudent Media. सुमारा भायर मतदान जालें हाचेर प्रत्येक राजकीय फुडारी आपापले तर्क काडटा. कोण म्हणटा परिवर्तना खातीर, कोण म्हणटा मतदार वळेऱ्यो सुदारिल्ल्यान, कोण म्हणटा तरणाट्यांनी उमेद दाखयली वा बायलो चड भायर सरल्यो. मात घडलां तें आपल्या पक्षाक बरें असोच दावो दर एकलो करता. गोंयान काँग्रेसच येतली अशें मुख्यमंत्री आनी चर्चिलाक दिसता. सभापती प्रतापसिंह राणे म्हणटा कितले आमदार येतले हें सांगपाक आपूण भविष्यकार न्ही, पूण काँग्रेस येवचीशी दिसता. जाल्यार युतीक लागून गोंयांत भाजपा मोगोचें सरकार येतलें अशें पर्रीकार आनी सुदीन ढवळीकार म्हणटा. पळयात हो रिपोर्ट. Congress, I am confident that we should clearly establish, along with NCP, a clear majority of at least 23 seats, 23-24. पर्सेंटेज चड जाल्या पळय ताका खूब कारणां आसा. वन मेजर कारण पळय आसा, थोड्यांक तें अजून समजना. गेल्ल्या 5 वर्सांत इलेक्शन कमिशनान सगळे रोल्स पळय आसा ते अपडेट केले, बीएलओज अपॉइंट केले आनी बीएलओजान प्रत्येक बीएलओक एक एक पार्ट दिला. तातूंतल्यान एक डेड आशिल्ले पळय कोण लोक ते एलिमिनेट जाले, तातूंतल्यान शिफ्टेड वोटर्स आशिल्ले ते एलिमिनेट जाले, तातूंतल्यान डबल वोटर्स जे आशिल्ले ते एलिमिनेट जाले. रोल्स हॅव बिकम कॉम्पॅक्टेड आनी म्हणून बिकॉज रोल्स आर कॉम्पॅक्टेड, दे आर फोटो इलेक्ट्रल रोल्स. नाव ओनली दोज पीपल हू आर रिझायडिंग इन दॅट पार्ट ओनली दे आर फिगरिंग. आनी रोल्स कॉम्पॅक्ट जाल्ल्यान जी पर्सेंटेज पयली 70-72 आसताली ती आता इथे आसता स्टेट. आय पर्सनली डू नॉट थिंक एनीथिंग इन दॅट. मडगांव सदांच 70% जातालें वोटींग असेंब्ली इलेक्शना. मडगांव सदांच 70% जातालें, 70-71 जातालें. त्या खेपे इट इज गॉन टू 79. ते आतां बाकी हांव सांगूंक इच्छिना, कित्याक हांव ज्योतिशी सांगना किंवा उगीचच बरें किंवा वायट चित्र रंगयना. परंतु म्हाका खात्री आसा की जे जे आमचे उमेदवार उरले पक्षाचे तांकां त्या तरेन बरी मतां गावतली. काँग्रेस परत सत्तेर येतली अशें म्हाका बरोबर काँग्रेसमॅन आसल्या कारणान म्हाका दिसता की काँग्रेस सत्तेर येवचें म्हणून. परिवर्तन हे एक तरेचें परिवर्तन जालां म्हणजे मतदार मध्ये जागृती जाली कोण कितें काय हाचे संबंद. आनी प्रत्येक मतदाराक आज दिसता की जो आपलो उमेदवार आसा तो बरो आसचो. हे फावटी भायर सरले, भायर सरले. इफ यू गो टू सी द भायलां गेलो वोट सुबेश, कित्याक आमी हे फावटी काँग्रेसीन जायते सेल्फ हेल्प ग्रूप केले. फूल सेल्फ हेल्प ग्रूप असो ना,
सेल्फ हेल्प ग्रुप केले ताका लागून हो सगळे बायलांनी वोट घातला आनीक दुसऱ्या युथान वोट घातला आनीक चड वोट येयले म्हणटकूच सजमान घेवपा जाय काँग्रेस गव्हर्मेंट ऑन करून. काल जे गोंयांत 80% वयर मतदान जालें तें गोंयचो इतिहासांत हे सगळे बरयल्लें वतलें आनी ताचें श्रेय सगळे गोंयच्या मतदारांक आसा. कारण जे परिवर्तन गोंयांत जावपाक जाय अशें मतदारांक दिसतालें आनी ताका लागून मतदारांक लागून जी युती केल्ली मोगो भाजपा त्या युतीचें फळ म्हाका जालें अशें दिसता. One thing I am very confident that there will be a very decisive mandate in our favor. There cannot be mandate which is sort of fractured. A very decisive mandate. That is what is the situation. But from 70 to 82 is a jump to throw this government out. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.